चेंज आमच्या भितर जायचे. आमी भायल्यान चेंज हाडच्या पयले आमच्या भितर ते चेंज जायचे. आमचे थिंकींग, आमचे पर्स्पेक्टीव, यू नो, स्टॉप थिंकींग नेगेटीव अबाउट एवरीथींग एंड एनीथींग. एक एक्सपिरियन्स शेअर करूंक हांव आशेता हांगा. पोस्ट सिनेडाक गेल्या उपरांत पाटी येवन हांवें एक मेसेज सांगची आसा, एस्पेशली युवा जाणांक. आमी इतले कंप्लेन करतात हांगा इंडियांत रावून की आमकां सपोर्ट करनात पाद्राप, आमकां बिस्पा सपोर्ट करनात, आमकां प्रोग्राम काडूंक जायना, पयशे नात, दुसरे कोणी सपोर्टाक येनात, पयशे, मेनली पयशांचेच प्रॉब्लेम आसा. पयशे जाय जाल्यार प्रोग्राम हें करयेत म्हणून, पूण पयशे नात या रिसोर्सीस नात आमकां. रिसोर्स पर्सनाक कोणाक आपोवचे, आमच्या युवा जाणांच्या प्रोग्राम म्हणटाना कोणाय की नाका येवंक. बट आय टोल्ड देम, स्टॉप कंप्लेनिंग. कंप्लेन करचे रावया. कित्या म्हळ्यार इंडियांत इतले प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार आवटसायड कितले की कंट्रीज आसात, थंय वचून तेंचे रियालिटीज पळयल्यार, थंय वचून त्या युवा जाणांना घेवलेल्यार ती म्हणटात तुमचे इंडियांत आसली यूथ मिनिस्ट्री इज ब्लेस्ड. कित्या म्हळ्यार आमी एक प्रोग्राम काडिचे जाल्यार, आमचे ताळे भायर आयकचे जाल्यार आमी वचून दारां बडयचे, आनी दारां बडयलीं ओपन करतात की ना म्हणून आमकां गुर्तना, पूण हांगा एटलिस्ट आयकतात. आमी न्ही जाल्यार आमच्या फिरगजेचे पद्राप जावं दी, फिरगजेचे पद्राप न्ही जाल्यार कोणसोमणी पद्राप जावं दी, बिस्प जाल्यार आमच्या DSSचे ते म्हणी जावं दी. They will support. Somebody will be there, who will come and hear your voice, who will be there to hear your voice. देखून हांवें सांगचें, कंप्लेन करचें रावया and start embracing what you have. आनी चेंज आमच्या मतीन सुरू जायचे की कंप्लेन करचें रावचे. See what is good and continue with that goodness. It will spread. Not today, not tomorrow. It will take time, but it will spread someday. Okay. रोमाक वचून what I came back with a twisted ankle because तेंचे रोड, हांगाचे रोड्स आर बरी न्ही. they have interlocks on the roads. So ते आनी रोड क्रॉस करतना जावंक पुरो, ते ग्रीन सिग्नल येतना मात्र रोड क्रॉस करियेत. ग्रीन तोन येल्लो जाता, येल्लो तोन रेड जाता. दॅट इज अ कॉमन थिंग, वी ऑल नो. ते सपोज तूं ते पावता ना रोड सायडीर, येल्लो सायन आसल्यार यू नीड टू रन. आनी तशें धांवतानांत त्या रोडार आय ट्विस्टेड माय अँकल. बट आय डिडंट स्टॉप. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतली सोबाय आसा रोमांत. हांगा कशें जनरल स्टोर मेळटात आमकां एवरी स्टॉपा पयले 5 म्हणी जनरल स्टोर मेळटा, तशें ते इगर्ज्यो आसात. एवरी स्टॉप यू हॅव लायक 5. In 1 kilometer you will have at least 5 to 10 churches dedicated to different saints. रेलिक्स आसा ते. कितली सोबाय म्हळ्यार रोमन आर्किटेक्चर जावं दी. द एंटायर सिटी इज लायक रोमन आर्किटेक्चर. तुका वयर गुड्याक वच, तुका मस्त डोम्स पळोवंक मेळटात वयर तावन. ती सोबाय जावं दी. इट वॉज सो इन्स्पायरींग, इट वॉज सो टचिंग. आनी तेंचो लोक इज व्हेरी व्हेरी वेलकमींग. तेंचो लोक जाल्यार व्हेरी वेलकमींग. इवन दो आमी टुरिस्ट जावं दी, आमी भायल्या गांवांत जावं दी, आमी एक वर्ड शिकल्यार पावतात तांकां. बोंजूर न्हू म्हळ्यार पावतात तांकां. आनी सुमार कडेन भोंवले आमी एज अ ग्रूप जावं दी, युवा जाणां ओट्टो पद्रापी आमच्या सांगाता आसले. आमी मुस्तू जावन भोंवले आमी. त्रेवी फावंटन्स जावं दी, सुमार पॅलेसीस आसले आदल्या पाप साहेबांचे, सिस्टीन चॅपल, वॅटिकन म्युझियम्स, थंय पुरो वचूंक ह्या फावटी अवकाश मेळ्ळो. So I think it was a great experience for me. It was a great exposure. I came back with a twisted ankle, but it will heal itself, It will take time, but it will get better. But who knows if I get to go back to Rome. I have one thing to share. ते त्रेवी फोंताना दी त्रेवी म्हणून आसा, त्रेवी फावंटन. सो थंय वचून कॉयन उडयल्यार खंय पाटी रोमाक येवंक अवकाश मेळटा खंय. 2019 हांव गेली. हांवें एक विश केलें, पूण हांवें इंडियन कॉयन उडयलो. सो म्हाका लागता ते विश ट्रू येवना, पूण हांव पाटी रोमाक गेली वय. ह्या पुटी 3 पुटी म्हाका रोमाक वचून 3 पुटी त्या फावंटनाक गेली हांव. आनी 3 पुटी हांवें सेंट्स उडयले, म्हळ्यार ते इटालियन करन्सीचे कॉयन्स उडयले. एंड 3 पुटी उडयले. सो आय एम होपिंग आय गो बॅक टू रोम अगेन. इन जनरल युवा जाणांक या कोणाय सांगचें तर इगर्जेक येया. कित्याक म्हळ्यार म्हजे ग्रोथ हांव ह्या मट्टाक पावलां जाल्यार हांव इगर्जेक येवन ल्हान ल्हान एक्टिविटीजांत एक्टीव रोल जावन काण घेवन थंय हांव ग्रो जावन आज आंतरराष्ट्रीय मट्टाक पावल्या.
ल्हान तावन सोडालिटी जावन दी कॉयर जावन दी मागीर YCS मागीर DSS कितें कालय प्रोग्राम जावन दी एक चेरा मांडूंक जाल्यार येया खंयचे ल्हान अपॉर्च्युनिटी जाल्यार कण घेया व्हड अपॉर्च्युनिटी जाल्यार कण घेया ना म्हणिनाकात कित्याक म्हळ्यार तुमकां गुर्तू ना ती अपॉर्च्युनिटी तुमकां मेळून तुमी खंयच्या लेवलाक पावतात म्हणून म्हाकाय सांगूंक जायना तुमकांय सांगूंक जायना देखून केदाळाय तुमकां खंयचे अपॉर्च्युनिटीज मेळटात जाल्यार ते कण घेया यू नेवर नो की तुमी ते अपॉर्च्युनिटी कण येवन तुमचो तो रोड डिरेक्शन चेंज जावन तुमी खंयच्या डिरेक्शनाक वतात आय डू नॉट नो बट मे बी लायक मी the direction may lead directly to Pope's palace. So take the opportunity and just trust in God, have faith in God. He will not leave you alone. Yes. So आमी अशेंत स्ट्रीट्सांत रोमाच्या स्ट्रीट्सांत अशें चलून आसतना म्हजो एकलो फ्रेंड स्लोवेनियाचो तो एका कॅफे भितर गेलो ताका कॉफी जाय म्हणून हांव भायर बसली तेंचे रेस्टॉरंट्स म्हळ्यार चेअर्स आनी पुरा स्ट्रीट्सा वयर आसात सो हांव भायर बसली दोग जाण आयले म्हज्या सायडीच्या टेबलार बसतना म्हाका एक फॅमिलियर लँग्वेज आयकल्ल्या बरी जालें इल्लें चड कॉन्सन्ट्रेट करतना कोंकणी भास आयकली म्हाका इतली खुशी जाली की ऑलमोस्ट आफ्टर 14 days म्हाका कोंकणी आयकोंक मेळटे रोमांत तें इटलींत गोवन पळयतना दोग पदरापा बरे दिसले कलर ड्रेस घालून आसले पदराप गिने म्हणून गुर्तुना पूण तांचे नेचर पळोवन आय एज्युम्ड दे वर प्रिस्ट डिरेक्ट वचून बेसा विचारले कोण कितें म्हाका सत्त गुर्तुना तिले ते वचून बेसा विचारतना देवाचे बेसा म्हणा लागले आनी मागीर हांवें सांगलें म्हणजे स्विटा मँगलोर तावन तुमी कोंकणी उलयल्यात देखून आयकून म्हाका खुशी जावन हांव तुमचे लागीं आयली ही वॉज सो हॅपी देन ही टोल्ड दॅट ही इज फादर पियूस अँड अलॉंग विथ देम आय थिंक another father was there from the Jesuits and Father Pius was so happy ते म्हणून लागले फर्स्ट टाइम कोण गे कोंकणी आयकून म्हणून बेसा विचारूंक आयले ना जाल्यार युजली धांवतात ना पदराप म्हणटना सो ही वॉज व्हेरी हॅपी अँड ही केप्ट ऑन कॉम्प्लिमेंटींग मी अँड आय वॉज सो हॅपी यू नो आनी ताणी वी क्लिक्ड अ पिक्चर टुगेदर ही सेड आमी फोटो काडया ओट्टो ही आस्क्ड मी अबाउट माय डिटेल्स हांव कित्याक आयली रोमाक हांवें तांकां विचारलें आनी दे सेड की ही इज बीन अपॉयंटेड टू एज चार्ज ऑफ मेनी कंट्रीज नाव आनी ताच्या उपरांत आमी फोटो काडलो तें तांणी म्हज्या एलोयशियसाच्या पयल्याच्या रेक्टराक कॉल केलें फादर डायनेशियस वासाक कॉल केलें and I spoke over the phone through Father Pius and he took my number and he was so happy. He said, you know, we will be in touch and I'll be coming to Rome soon. But हांव कडी आलें ताच्या पयलें लगेज आनी पुरा पॅक करून पाटी व्हरूंक आसा न्हय म्हणून तांणी तेंत रावूंक आसा न्हय म्हणून सो I didn't know he was such a big person, you know, I didn't know he had such a big role to play. But I'm very happy, you know, that he was happy that I went and spoke to him. It just shows the niceness of a person when they welcome us like that. हांवें शेअर केलें की हांव ते वेताना म्हाका इल्लें टेंशन जावंक सुरू जालें की हांव पाटी येवन सिनड कशें हांव एज अ यंग पर्सन जस्ट 22 कशें येवन हांगा इम्प्लिमेंट करूंक शकतली म्हणून एक ल्हान मनीस जावन इतल्या व्हडल्या दिएसीसीन हांव कशें हें मेसेज पोप फ्रांसिसाचें स्प्रेड करचें म्हणून म्हाका इतलें टेंशन जालें आय गॉट व्हेरी इमोशनल ते जाल्यार आमच्या डायकॅस्ट्री फॉर लेटी फॅमिली अँड लायफ फादर जोआव आसात ते US जाणांचे कमिशन पळयतात ते वॅटिकनांत ताणें येवन म्हणलें तूं भिये नाका आमी आसा तुज्या सांगात आमी तुमचो मोग करता आनी 2 वर्सां हांव तांकां वळखता ना 2019 हांव वळखता ते हमेशा ये रोजरी घालतात ये रोजरी एक्चुअली वर्ल्ड यूथ डे पनामांत पुरा जाणांक मेळिल्लें पोप फ्रांसिसान ब्लेस करून वर्ल्ड यूथ डे गेल्ल्या पुरा US जाणांक मेळिल्लें म्हज्या घराय आसा पूण हांव घालिना केद्दळे पूण त्या दिसा तांणी तांच्या हाताचे ऑलमोस्ट सदांय घालतात हातांत हांव काडन तांणी म्हाका दिलें दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू म्हणून लागलें दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू अँड आय वॉन्ट यू टू नो दॅट गॉड इज विथ यू मदर मेरी इज विथ यू केदळाय तुका भोगता की तूं एकलेंत आसा ह्या पयनार तेदळा जस्ट मागणें कर ही रोजरी हातान धरन आनी यू वील फील स्ट्रेंथन्ड सो आय फील रियली हॅपी केदळाय आय ऑलवेज चूज ऑपॉर्च्युनिटीज की केदळा म्हाका ह्या रोजरी विशयान एक काणी सांगूंक मेळटा गी म्हणून कित्याक म्हळ्यार हे पनाम आतां त्या फादर जोआवाच्या हाताक पडले आनी तेंतान आतां इंडियाक म्हणसर आयला ही रोजरी सो आय डू नॉट नो इफ आय फील इन्स्पायर्ड ऑर इफ गॉड tells me that this rosary needs to be passed on to somebody else who needs it more than me, then I will surely not hesitate and pass it on. हांव
YCSan इतली ग्रो जाली म्हणटा यूथ मिनिस्ट्रीन इतली ग्रो जाली म्हणटा इगर्जेन म्हाका इतलें दिलें म्हणटा दॅट डजंट मीन की यू नो माय लायफ इज ऑल कलरफूल ऑल ब्युटिफूल कश्ट आमकां सर्वांक येतात म्हाकाय आयल्यात आनी फेलियर्स फ्रँकली स्पिकींग इगर्जेंत जावन दी DSSन जावन दी हांव प्रेजिडेंटाच्या पोस्टाक रावली बट आय लॉस्ट बाय मॅनी वोट्स बट आय डीड नॉट गिव अप रिजनल लेवलार जावन दी प्रेजिडेंटाच्या पोस्टाक रावता म्हणून आहली बट आय डीड नॉट गेट दॅट पोस्ट म्हाका आनी एक पोस्ट मेळ्ळो दॅट हेल्प्ड मी बी अ पार्ट ऑफ द मुवमेंट फॉर अ लॉंगर टायम बट वन थिंग इज दॅट यू नो आय डीड नॉट लूक बॅक सुमार पुटी फेलियर्स येवनूच आसतले म्हज्या लायफांत बट आय डीड नॉट गिव अप इवन आतांचे स्टोरी जाल्यार 2019 हांव डेल्ली तोंडपाटी येवन यूथ वॉलंटियर जावन डेल्ली तोंडपाटी आयली म्हाका कालें शिकचें म्हणून कळोना बिकॉज कोविडाच्या काळार म्हजें आय वॉन्टेड टू कंटिन्यू इन सायकॉलॉजी खंयच्यान कंटिन्यू करचें कळोना खंयच्या कॉलेजीक वचचें म्हणून कळोना म्हजे कोर्स म्हज्या पसंदीचो कोर्स इंडियांत ना सो भायल्या गांवाक ह्या काळार कशें वचचें कळोना दॅट्स वाय म्हजी ब्रेक ऑलमोस्ट 1.5 year म्हणसर आयली सुमार इंटरव्यूज ट्राय केले सुमार जाणां कडेन विचारलें म्हाका एक काम मेळटा की इतले एक्सपिरियन्स मेळ्ळ्यार थोडे पुटी फेलियर्स आर ऑलवेज यू नो अ पार्ट एज इट इज लायक इट कॉम्प्लिमेंट्स आर लायफ यू नो फेलियर्स कम एंड गो बट फॉर मी लायक कोविडाच्या काळार फेलियर्स वेर बॅक टू बॅक सो मच की एवरी वीक म्हाका एक नो आन्सर मेळटलें बट आय डीड नॉट गिव अप रडटलीं ऑफकोर्स वी ऑल क्राय ह्युमन नेचर इट इज रडटली मम्मी उठो वचून कंप्लेन करतली काले करचें जाता गी ना गी म्हणून समटायम्स आय इवन लॉस्ट फेथ इन गॉड की देव आयकता गी हांव इतलें रडटें म्हणून आय थिंक इट इज समथींग व्हेरी कॉमन यू एज आमकां सर्वांक हे एक्सपिरियन्स आसात कितले फेलियर्स मेळ्ळ्यार थोडे पुटी वी ब्रेक डावन आमकां कालें करचें कळना कंटिन्यू करचें येत लायनीर दुसरें करचें गी कळना आमकां बट आय डीड नॉट गिव अप इवन दो माय फेथ शूक आय स्टील केम बॅक दॅट इज इम्पॉर्टंट यू नो आय स्टील केम बॅक टू गॉड and in that I still continued just रोमाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका एक इंटरव्यूचे कॉल बॅक एका म्हयन्या उपरांत आयले हांवें चिंतलें ती इंटरव्यू जाली नाव दे वील नेवर कॉल मी बॅक एका म्हयन्या उपरांत तांणी म्हाका इंटरव्यूचे कॉल बॅक केले एंड आय गॉट सिलेक्टेड इन टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स इन कर्नाटका बिकॉज इट्स अ युनिवर्सिटी इन बँगलोर आनी हांगा तांचे ब्रांच आसा प्रेजिडेंसी इस्कलांत एंड नाव I worked there for 1 week and I did not know की ती आतां म्हाका रोमा वचून लीव दितात की ना कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें की यू नो 2 दिसांनी म्हजें पुरा येस जालें टू गो टू रोम सो आय डीड नॉट नो की म्हाका ती लीव दिताली की ना गी म्हणून बट दे हॅप्पिली सेड येस आय डीड नॉट नो दे वूड कित्याक म्हळ्यार म्हाका बुस्त भियान गेली दे सेड येस एंड इट वॉज येस सो आफ्टर अ लॉट ऑफ नोज केम येस सो यू नो वॉट डोंट गिव अप वेट just wait in patience have faith in God and then you will succeed.